पणजे पालिकेन व्हडा थाटान सुरू केल्ल्या पे पार्किंग प्रकल्पात अजूनही शिस्त येयल्ली ना। लोक रस्त्यार वचत थंय बेशिस्त रितीन गाडयो पार्किंग करतात। कांय लोक तर झेब्रा क्रॉसिंगाचेरय गाडयो पार्किंग केल्ल्यो पळोवपाक मेळटा। हाका लागून रस्त्यार चलप्यांचोय बरोच गोंधळ जाता। चलप्यांक रस्तो पार करतना तारेवयली कसरत करची पडटा। कांय लोक तर येरादारीच्या गर्देंतल्यान रस्त्यार चलपाचो यत्न करता। हाचेर पणजे पालिकेन योग्य तो तोडगो काडपाची गरज आसा। तशेंच लोकांनी गाडयो पार्किंग करतना कांय प्रमाणात सतर्कताय पाळपाची गरज आसा। गव्हर्मेंटान चड कडेन पार्किंगचे फेसिलिटी बरी दवरलेले म्युनिसिपालिटीन बरें केलां, पण कितें जालां झेब्रा क्रॉसिंगाक मातशें खूब डिफिकल्टी जाता। जे पाद्रियेर चलपी आसा तांकां पार्किंग खंय पार्किंग करता आनी तांकां पावपाक मेळना। तेजेर मातशें नियंत्रण आसचें, कित्याक सगळे कडेन तुमी टोल घेतात, हे घेतात, भुरग्यांचे पयशे घेतात, गाडयांचे हे घेतात, तो एक नियंत्रण पोलिसांनी दवरचो। तशेंच ही सायड आमचे नागपाव रोड आसा, आमचे हेजे वयलो नवो गोड ती रोड, जसो लेंथान कितें जाता डबल पार्किंग करता, तो सुद्दां मातसो नियंत्रण करून मातशें पार्किंग जाता ती सुविधा करची, जसो लोकांक सुद्दां वचपाक त्रास जावचो ना। आनी झेब्रा क्रॉसिंगाचो मेन लक्ष सरकारान दिवचें, मेन पोलिसा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता पणजेच्या वतीन मातशें सारकें करचें। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।